नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांकां आयज शासकीय इतमानान तांचेर निमणे संस्कार जाले. 26 डिसेंबराक ते संवसाराक अंतरिल्ले. आयज सकाळी 9:30 वरांचेर दिल्लींतल्या AICC मुख्यालयान तांचेर निमणे संस्काराक यात्रेक सुरवात जाली. ह्या वेळार नागरिकांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तांकां आर्गां ओंपली. उपरांत तांची कूड निगम बोध घाटाचेर व्हेली. थंय तांकां शासकीय सलामी दिल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अमित शाह, JP नड्डा तशेंच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आर्गां ओंपली. ह्या वेळार काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी हेर पक्षाच्या वांगड्यांनी तांकां आर्गां ओंपली. सैन्यदळ, हवाई दळ आनी नौदळाच्या मुखेल्यांनी आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां निमणी आर्गां ओंपली. उपरांत सीख गुरूंनी गुरबानी म्हणत उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जाले. गोंयचे राज्य काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव आनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी दिल्लींतल्या AICC मुख्यालयान आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपली. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर भारतीय फुडाऱ्यांनी शोक उक्तायला. भारतीय संविधानाचेर विश्वास दवरपी एक फुडारी म्हण ते सदांच स्मरणांत उरतले अशा उतरांनी फुडाऱ्यांनी तांकां निमणी आर्गां ओंपली. देशा खातीर उदरगतीची मोख दवरपी फुडारी जाणें भारतीय अर्थवेवस्थेक उदरगतीच्या रस्त्यार व्हरपाचे यत्न केले असो राजकीय फुडारी म्हण डॉ. मनमोहन सिंग हांकां देश सदांच याद दवरतलो अशें फुडाऱ्यांनी आपल्या शोक संदेशांत सांगलें. Several Nobel Prize winners in economics, but he is above that because the whatever ideals, whatever the knowledge he acquired, he practiced in this country. The many of the things which was against the poverty of this country, hunger of this country, and also which was envisaged in the Constitution of India, maybe inscribed in the directive principles or the fundamental rights he implemented. Right to work through Manrega, right to information, right to education, and many of these rights which have been in the statute book of this country, he made it written on the hearts of the people of this country. He was Prime Minister, but I've known him even much earlier when I was at the United Nations and he presided over the South Commission in Geneva. So I've known him for a long time, admired him greatly, a man of great integrity, honesty, commitment, compassion, wisdom, somebody who had a vision for the future of the country, cared about the young, cared about how to improve the nation for future generations. He was a transformational leader who saved our economy in many ways, liberalized the economy, but brought us so many other things, including the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Indo-US nuclear deal, right to information, right to education, pulled millions of people out from below the poverty line. So much that he has done that constitute an ineradicable legacy for the nation. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को दिया है. हम राजनीति को बदल दें, हम अपने व्यक्तित्व को ना बदलें, राजनीति को बदल दें, ऐसा संदेश उनके जीवन से हमको मिला है. वहाँ हम लोग सब पहुँचते हैं. अब वो तो एक ऐसी घड़ी होती है हर व्यक्ति के जीवन में और हर समाज के जीवन में जिससे हम लोग हट नहीं सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते. बस प्रार्थना इस बात की होती है कि ये दिन अभी ना आए, आज ना आए, इस पल ना आए. जब आ जाता है तो उसका सामना करना पड़ता है, करेंगे, लेकिन याद जिंदा रहेगी, ऐसा हमारा मानना है और वो उस दृष्टिकोण से वो अमर रहेंगे, ये हमारा मानना है. एकवटीत राष्ट्राचे महासचिव आंतोनियो गुटेरस हांणी आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर शोक उक्तायला. भारतीय अर्थवेवस्थेक डॉ. मनमोहन सिंग हांणी आकार दिल्लो तशेंच संवसारीक मळावेली वाटचाल आनी संयोग हातूंत डॉ. मनमोहन सिंग हांचे सक्रीय योगदान आशिल्लें अशें उतरांनी
आंतोनियो गुटेरस हांणी आपली संवेदना व्यक्त केली. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी भाजपा आनी एनडीए सरकार सर्गेस्त डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या यादीन स्मारक बांदपा खातीर जागो राखून दवरला आनी हे विशीं काँग्रेस पक्षाक कळीत केल्ल्याची म्हायती दिली. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांणी भारताच्या आर्थीक उदरगतेक मोलाचें योगदान दिलां अशा राजकीय फुडाऱ्याचो सरकार आदर करता अशें तांणी सांगलें. यादिस्तीक बांदपा विशींची पुराय प्रक्रिया बेगिनात बेगीन पुराय करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें तांणी सांगलें. ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है. और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया. कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा. उत्तराखंड वाठारांत व्हड प्रमाणात बर्फ आनी थंडीचे ल्हार चालू आसा. उंचेल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बर्फ पडून सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या. उत्तर काशी आनी हेर वाठारांनी पावसा सयत बर्फ पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. हवामान खात्यान 2200 मीटर उंचायेच्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बर्फ पडपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच उत्तराखंडाच्या सगळ्या जिल्ल्यांनी शिंयाचे वातावरणाक लागून ह्या वाठारांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. चिमोली जिल्ह्यात सगळ्या शाळांक आनी अंगणवाडी केंद्रांक सुटी जाहीर केल्या. दिल्ली एनसीआर वाठारांत पडिल्ल्या पावसाक लागून थंडीचे वातावरण अदीक खर जाला. सफदरजंगज वाठारांत 1901 वर्सा उपरांत दुसरे खेपे सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. खुबशा वाठारांत उदक भरिल्ल्यान येरादारी प्रभावित जाल्या. पावस पडिल्ल्यान तापमान उणें जावन उत्तर भारतांत धोके आनी पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मेलबॉर्न हांगा चालू आशिल्ल्या भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं चवथ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्याच्या आयज तिसऱ्या दिसा भारतान 9 गडे वगडावन 358 धांवड्यो केल्यात. तिसऱ्या दिसाच्या सुरवातेक भारतान 5 गडे वगडावन 164 धांवड्याचेर खेळटालो. कांय गडी वगडायल्या उपरांत नितीश कुमार रेड्डी आनी वॉशिंग्टन सुंदर ह्या जोडयेन भारताक स्थिर स्थितीचेर पावयले. नितीश कुमार रेड्डी हांणी 100 धांवड्यो पुराय केल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जशें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यानय खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. नमस्कार. बदल हो जायत आसता. नव्या शिक्षण येवजणेन हो बदल आतां येवपाक लागला आनी आमच्या दारांत तो पावला. मागीर ताका संगणक शिक्षण कशें आडवाद थरतलें. गोंय सरकारान तर हो बदल लक्षांत दवरून मतींत दवरून संगणकाची प्रयोगशाळा
लागीं लागीं सगळ्या शाळांनी सुरू केली. विद्यार्थ्यां खातीर लॅपटॉपय दिले आनी नवे मुख्यमंत्री जे दोतोर सामंत आसा तांच्यांनी तर गेल्या वर्साच्यान सगळ्या शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स हे सारके विशय म्हत्वाचे विशय हाडले. संगणक अभ्यासक्रमांत कितें कितें बदल जायत आसतात आनी त्या खातीर सरकार कितें करता हें आमी जाणून घेतलें एका तज्ञा कडून जो मनीस त्या वावरानूच बुडलेलो आसा ते म्हणजे दोतोर विजय बॉर्जीस.